आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. आयच्या सेवा धर्माचो विशय ओनितीच्यो साखळ्यो मोडून नीत शिपडायतले प्रवादी आमी. जेजू ओनिती आड झुजलो. फारिजेवांची वायट कर्तुबां तांच्या तोंडार तो सांगतालो. काळजीदारपणान आपलो प्रवादीक वावर करून परजेक स्वताच्या मार्गार चलूंक ताणें आदार दिलो. बागियोंत फ्रांसीस शावेरान जेजूच्या पावलांनी चलून प्रवादीक वावर फुडें व्हेलो. ओन भावार्थ्यां मदें जियेवून तांकां खऱ्या भावार्थाची शिकवण दिली. आमी दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसांव शुभ वर्तमानाचे परगटणार. जेजूची बरी खबर परगटतना जूंय ओनीत वचता थंय नीत शिपडायतले खरे प्रवादी जावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी के पवित्र मिसांत आमी फावो ते परी वांटो घेवंक आमी चुकलेल्या खातीर आमी बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपुतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे बसत बागीवून सदांच सांगपार मरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान करतात तांकां
तूं तुजी भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलें. कोरे आनी शास्वत शांतीची बुन्याद जाता तसली नीत स्टापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां बागून फ्रांसीस शावेरा वरवीं बोड दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान आनीक एक देवदूत स्वर्गार तावन देंवून येता तो पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो आनी तो ताच्या तेजान सगलो संवसार जिगजिगलो. ताणें व्हडल्यान बोबाड मारली. तें पडलें, मोठें बाबिलोन पडलें. तातूंत आतां देंवचार आनी मेळी भुतां वस्ती करतात. सगल्या जिन्सांची ओळशिकोणी आनी भिरांकूळ सुकणीं थंय जियेतात. उपरांत एका बळिश्ट देवदूतान दांत्याच्या पेडा सारकी एक फातर घेतली आनी अशें म्हणून समुद्रांत उडयली. मोठें बाबिलोन शार हे पोरी एकाच फारान नेटान शेवटोन पडटलें आनी तें केन्नाच आनीक नव्यान दिश्टी पडचें ना. विणो वाजयतल्यांचो आनी वाजोंत्र्यांचो नाद, पिरलूक आनी तुरतुरी वाजयतल्यांचो आवाज आनी केन्नाच तुजे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचो कलाकार आनीक कदींच दिश्टी पडचे नात. तुजे भितर दांत्याचो आवाज आनीक कदींच आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर दिव्याचो उजवाड आनीक कदींच लोकलोकचो ना. तुजे भितर होकले न्हवऱ्याचो ताळो आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कुंवर आसले आनी तुज्या गाडयांनी सगल्या राष्ट्रांक फसयली. तेदना एक व्हड उरपोंजीची बोबाट स्वर्गार तावन हांवें आयकली. सर्वेस्पराक जय. तारण, मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी न्यायनीक. आपल्या पोजडपणान संवसार मेळयता त्या नावादीक कोलवताक ताणें कास्त लायली आनी आपल्या चाकरांक जिवेशी मारल्यात तांचो ताणें सूद घेतलो. आनीक एक पावट तांणी बोबाड मारली. सर्वेस्पराक जय. ताचो धुंवर सासणाच्या सासणाक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपोवणें घेतलां तीं सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. सगलीं म्हणुया. मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार. आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत तीं सुभागी. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो. मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या. तो आमचो देव. आमी ताचो लोक
ताची पोरजा. जोबाब, मेंढऱ्याच्या लोग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. ताचे दारवोटे काडून येयात, ताच्या मंदिरांत भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगलीं बरोबर गायात नोमान. जोबाब, मेंढऱ्याच्या लोग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेक तो विस्वाशी. जोबाब, मेंढऱ्याच्या लोग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबीं रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, जेरुसाल्याक फौजेन वेडो घाल्लो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचे गोट्टाण लागीं पावले म्हणून समजात. तेन्ना जुद्यांत आसात ताणेन दोंगराचेर पडून वेचें आनी शारांत आसात ताणेन भायर सरून वेचें आनी खेड्या गांवांनी आसात ताणेन शारांत वेचें न्हय. तोर बरयलेलें आसा तें सगलें पाडोवन येवचे खातीर सूद घेवपाचे दीस हे. ते दीस येतोच गोरबेस्तांचे आनी बाळकांक दूद दितोल्यांचे कोटा. देसांचेर व्हडलें संकोश्ट येतलें आनी हे संस्थेचेर रागाची शिरोंट उप्रासतली. ती तोलवारीन मरोन पडटलीं आनी तांकां कैदी करून सगल्या लोकां मदें व्हरतले. आनी विदेशांचो काळ बरोसोर विदेशी जेरुसल्याक पांयां तोडा मस्तितले. सुर्या, चोंद्रीम आनी नोकेत्रां हांचेर खुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गरजतात तें पळयोवन संवसाराची कुडां गाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. प्रितुमेचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मरतलीं सुकून. तोर अंतोडाच्यो शक्ती कोलकोलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दोबाच्यान कोपावेल्यान आयलोलो ती देखतलीं. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. साहेब बायलो पूण गोंयांत येवन गोंयकारांचो जालो. गोंय ताचें जालें आनी आमी सगलीं ताची जाल्या. आनी त्या पासत अभिमानान ताका बी म्हणटा हांव गोंयचो साहेब. ताचे रिलिकांच्या दाखोवणींत
आमी वांटो घेता. जायतो लोक आयलो, जायतो लोक आयला आनी जायतो लोक येतलो. ही आमकां एक बोरवंशाची, भावार्थाची आनी मोगाची कोरणी. तोंडार ताडी आनी फाटल्यान गाडी, तोंडार ताडी फाटल्यान गाडी, रूप आजाचें कर्तूब देंवचाराचें. तोंडार फुलांच्यो पाकड्यो दवरल्यो आनी फाटल्यान दारीच्यो सुरयो तोपल्यो. असली गोत आयच्या पयल्या वाचपांत बाबिलोनांत रावतेल्या बाबा भयणाची जाली. आनी ह्या खातीर तांचेर कितलें वायट येतलें, नश्ट येतलें ताची खबर एक देवदूत उयेली बोबाट मारून सांगता तें प्रोकार्सनेच्या पुस्तकान पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. नश्ट करता ताचें निसणटणूच जाता. वायट कोत्तेल्याक वायटूच रावता हो संदेश आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेवता. देवदूत बोवाट मारून म्हणटा तें पडलें वरिश्ट बाबिलोन पडलें, तातूंत बरीं मनशां न्हय पूण देंवचारा भाशेन मेळी भुतां आसात. सगल्या जिनसांची हळशीक आनी भिरांकूड सुकणीं थंय जियेतात. एकाच उतरान नितीन न्हय, स्वतान न्हय पूण अनीत करपी, निसणटण जालेलें पडोवन खुशाल जावपी मनशां थंय जियेतात. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत हे शुभ वर्तमान आयकून, जेजूची उतरां आयकून खंय तरी धांवूंक दिसता, खंय तरी पोड काडूंक दिसता. पयल्या वाचपांत बाबिलोन शाराचें निसणटण जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजू जेरुजाल्या शाराचें निसणटण जातलें म्हणून स्पश्टपणी सांगता. निसणटण करपी कोण? एक निसणटण करपी आसा तो म्हटल्यार मनीस मनशाचें निसणटण करता. आनी ह्या खातीर ह्या वाचपांत झुजा मोडाची खबर केल्ली आसा. झुजा मोड जातलें, फौज तयार आसा झूज करूंक. हे मनीस करपी झूज मनशाक वायट करपी. इतलेंच न्हय, दुसरें आसा पळय तें वायट. हे स्वयं ही सृश्टी मनीस कुडाचेर हाडटली आनी ह्या खातीर म्हटलेलें आसा सुर्या, चोंद्रीम आनी नोकेत्रां हांचेर खुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गरजतात ती पळोवन संवसाराची कुडां गाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. आनी ह्या खातीर ही जेजूची उतरां आयकून खंय तरी पोड काडूंक दिसता. तोरो नितीच्यो साखड्यो मोडून नीट शिपडायतली प्रवादी जायात म्हणून आयचो विशय आमकां उलो मारता. ओ नितीच्यो साखड्यो तोडून नीट शिपडायतली प्रवादी जायात म्हणून आयचो विशय आमकां सांगता. नितीची स्वताची प्रवादी जावंक आमकां कोण शिकयतलो? कोण आमकां देख दितलो? कोण आमकां सांगतलो? तोच तो आमचे खातीर खुर्सार मरून पुनर्जीवन जालोलो आमचो सोडवणदार स्वामी जेजू क्रिस्त आनी ताचो पाटलाव केलोलो आमचो गोंयचो साहेब भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर. जेजू पयले सुवातेर मनीसूच न्हय तो देव तो आसलो आनी ताणें मनशा मदें जिवन मनशाचें सूख दूख अनुभवलें. सूख दूख मनशाचें जेजून अनुभवलें देखून मनीस कितलो रडटा, कितलो सोसूंक शकता तें जेजूक बरें कळोन आयलें. आनी ह्या खातीर जेजू सोत उलोवंक भिवंक ना. आदीं फुडेंच वस्तू घडचे आदीं तो उलयता. जाल्यार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर देवाच्या नांवान आमचे मदें आमच्या गोंयांत आयलो. मनशा मदें जिवन एक प्रवादी कसो सोत उलोवंक आनी अनितीचेर बोडी मारूंक फाटीं सरलो ना. एकाच उतरान काळजीदारपणान ताणें देवाचें राज परगट केलें. लोकां मदें भोंवून जिवन तांच्या सूख दुखाचो ताणें थाव घेतलो. मनीस कितलो कश्टवता, ओतमीक वाटेन कितलो गरीब आसा, देवा सरशिल्लो कितलो पयस आसा हो अनुभव घेवन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान
जेजूची बरी खबर परगट केली. आयज जेजू भाशेन आनी भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी प्रवादी जावंक गरज आसा. आनी त्या पासत 3 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. अनितीच्यो साखडी तोडून नीत शिपडायतली प्रवादी जातली जाल्यार ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितान दोळ्या मुखार हाडून जिवितान पाडुया. पयली वस्त म्हटल्यार बोरवोशाची प्रवादी जावया. लेट अस बी प्रॉफिट्स ऑफ होप. कांय जाणां चलता चलता धांवता चलता चलता पूण पावूंक जाय थंयसर पावच ना. बोरवोसो आमकां फटयना अशें पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. कुटुंबांत अकस्मात मरण, पिडा, रिणां आमचें मन काडीस हालयता आनी दोलयता. आमकां दुखयता, आमचें जिवीत बोडयता. कशें दिसता तेन्ना जेजू आमच्या आयच्या शुभ वर्तमानांत सर शेवटी म्हणटा, अशें कितें जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात. गोठ रावात, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात. म्हणटकूच बोरवोशाची प्रवादी जावया. दुसरे सुवातेर भावार्थान बोललेली प्रवादी जावया. लेट अस बी प्रॉफिट्स ऑफ फेथ. दर्यांत वादळ मोड जाता पूण कोणूच बुडना. कित्याक देवाचेर आमी बाबात दवरला. जाचेर आमी बाबात दवरला तो आमकां केन्नाच सांडचो ना. त्या पासत बुराक पडलेलें व्हडें घेवन भावार्थाचें पैर करूंक जायना. बुराक पडलेलें व्हडें घेवन पलतोड मारूंक चिंतची न्हय. आनी पानां नासलेल्या झाडां तोराक रावून सावडी घेवंक सोदची न्हय. आमी खंय तरी चुकतेल्याव आनी फटवतेल्याव आमचे यात्रेची वाट आमी विसरतेल्याव. नेसलो दाट आनी विसरलो वाट म्हणटा ते भाशेन आमची गोत जातली. आनी त्या पासत भावार्थान थीर रावया. आनी एक फावट सांगता जेजू कितें म्हणटा पळय तें. जेजू म्हणटा, गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात. तिसरे सुवातेर मोगान बोललेली प्रवादी जावया. लेट अस बी प्रॉफिट्स ऑफ लव. मोग आसल्यार उन वडे घाटार पावतात. कित्याक मोग मोगूच आसता, मोग मोगूच उरता. मोगान केलोलें सदांच बरें जाता. कित्याक मोग देवा कडल्यान येता. देवान आमचो पयलो मोग केलो आनी त्या पासत आतां आमी सगलीं देवाचो मोग करता. आनी आतां ताच्या मोगाक आमी सगलीं बऱ्या करण्या वरवीं, बऱ्या उतरा वरवीं, बऱ्या स्वभावा वरवीं, बऱ्या चिंतना वरवीं आमी जबाब दिता. तोच मोग एकामेकाक वांटुया. तेन्नाच आमी खरेंच नितीची स्वताची प्रवादी जावंक पावतले. तर बाब भयणीनो, आसतना देखून जायत्या दुखाच्या समदिरान अनितीच्यो सांखड्यो मोडूंक वावरुया मोगान. अशे तरेन नितीची प्रवादी जावन भासायलेले शासनाचें सूख जोडूंक आमी सगलीं पावतल्या भगवंत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन त्याच शासनाच्या बापाच्या आशिर्वादान. सगळीं उबी रावया. निती खातीर झुजतले आमी प्रवादी जावंक आमची मागणी देवा मुखार घालून आमी मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोजेच्या भावार्थाची निगा घेतना समाजांत निती आड उप्रासतल्या प्रस्नाक फुडो करूंक तांकां पुतेन मार्गदर्शन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोजेक समाजांक घडटल्या अत्याचाराचो आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक सत्य आनी होप दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूट कर. देशाच्या दर एका नागरिकान सगळ्या सवें एका मनान जियेवून समाजांत शांती विस्तारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूट कर. दर परगोडणेच्या वावरांत मिसळ आसलोल्या समेस्तांनी सगळ्यांक आडकोळींक फुडो करूंक गरज थंयसर ओ निती आड आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक काळजीदारपणान वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूट कर. सुर्गींच्या बापा, ही आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान हे मागण्यांचे कुरपेन आमी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन हो नितीचेर आड सुचोवंक आनी निती खातीर वावरूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तयार वेळार ना आमचे लागीं. म्हज्या बाबा भयणानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पृथ्वीदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या राया आनी शांती दिनारा शांती आनी एकवट कुणायतल्या देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो येवन आमी तुका भेटयता. ह्या बलिदानान तुज्या भुरग्यां मदें एक चित आनी एक मन घडून हाडूं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvesfor tu. Sorgami संसार बोल्या, तुझ्या वैभवान, उत्सर्गीत तुका जोय जोय, sorve
Sovesporace navi, eta takazoi, un sorgi, tu kasoi soi. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच पुरीचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड पोरगोट होया. Sumia Jesu ami hołdom खाता. Ami ekausim te pieta. I te pati tu voi povanesu. Ami tudzie koron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorvespora akie prytume czerwis salole tuje powiedz sobie co skor ani Francis amcia bajgun bapa Filip teri amcia goli bapa Simeon amcia adari goli bapa ani soglia yadniki वर्ग बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या आख्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागियोन जुजे बागियोन दोर्मदुता बागियोन फ्रांसीस शावेर बागियोन जुजेबाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teas Jesu वरवीं, teas Jesu सांगाता, teas Jesu ताई. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरबंदोना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणी आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेच कुलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताडणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्हय.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरायकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस तिका आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोम्यो घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. Mocha kabon kushi bosa mocha puri loktan kushi dado saya mocha jona keya kabon kushi bosa mocha puri loktan kushi dado saya Jesus Jesus chivituche Salvi Jesus, Jesus, Civituce, Salvi, Civitamce. Jivan boran, mudo morun mata. Jivan boran moksa, tumit suno
तुझे जाऊदी जीवित आमचे जेजू जेजू जीवित तुझे जाऊदी जीवित आमचे मुझे कुड़ी वांगडा तुमचे गिरोंग दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंग दिया मुझे कुड़ी वांगडा तुमचे गिरोंग दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंग दिया जेजू जेजू जीवित तुझे जाऊदी जीवित आमचे जेजू जेजू जीवित तुझे जाऊदी जीवित आमचे तुमचे भोवती जायती वाड्या गांवांत शारां उपास तापास वाटाक ताचो हुस्को कोरा तुमचे भोवती जायती वाड्या गांवांत शारां उपास तापास वाटाक ताचो हुस्को कोरा जेजू जेजू जीवित तुझे जाऊदी जीवित आमचे जेजू जेजू जीवित तुझे जाऊदी जीवित आमचे जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां बोदता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धापुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासूया सगळीं आमी उबी रावया बो मोगाळ बापा तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मोदें बाळगून आनी ती सोमेस्तांक पावच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सगळीं बसूया आयची मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री क्रिस्टो पिंटो ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतल्ल्यान तशेंच प्रवचन केल्ल्या पाद्री मिलाग्रिस डायस हांकां आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगोडाक आमचे दिनवास बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोलें आसा थंय वचून तें करूंक येता 2 दिसा कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा 2 दिसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत फाल्यां 3:30चे मीस भेटयता यूथ YCS आनी YSM नोव्हेंबराची 30 तारीख याज्ञिका आनी संस्कालोल्या दादल्यांक भेटयलोलो दीस त्या दिसा 3:30चे मीस आमचो गोवळी बाब भेटयतलो आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया
सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं सोरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिले ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावोय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन.